नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. कितें चल्लां गोंयभर, कोण कोण पॉझिटिव्ह जाल्यात, तांची रिएक्शनां कितें, आनी त्याच बरोबर एकूण गांवांतली आनी शारांतली कोविडाची परिस्थिती कितें आहा. गोंयभरच्यान रिपोर्टर आमकां जॉयन जातात. हांव सुरवातीक वता आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा म्हऱ्यान. फक्त कोविडाची न्ही, बाकीच्योय कांय सेन्सिटीव्ह, इम्पॉर्टंट इकॉनॉमीच्या दृश्टींतल्यान, राज्याच्या अर्थवेवस्थेच्या दृश्टींतल्यान अपडेट्स आसात, त्यो जाणून घेवया आनी मागीर मुखार या. लौकीक, गो अहेड. प्रमोद, सगळ्यात पयलीं हांव व्हीआयपीचे अपडेट दिता. श्रीपाद नायक चर्चिल सुदीन जे मणिपालान आहा सद्या स्टेबल आहा. तेंचे काल जशी तेंची स्टेबल आहा, ते प्रॉब्लेम ना. स्पीकर राजेश पाटणेकर जे जेमसीन एडमीट आसले तेंचे स्टेबल आहा. तेजे थोडे इव्हॅल्युएशन म्हणजे टेस्टिंग बी चल्ला, रिपोर्ट्स घेवप चल्ला. दुसरी महत्वाची गजाल म्हणजे आमचे हेल्थ सर्विसीस, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस चे डायरेक्टर आहा डॉक्टर जुजे डिसा, ते पॉझिटिव्ह जाले उपरांत राती चडूच ताप येयलो, खोकली येवपाक लागली. सो ते स्वता तेंच्यांनी मणिपालान एडमीट केले. ते स्वता जेन्ना डायरेक्ट गव्हर्मेंटाचे आरोग्य खात्याचे संचालक जेन्ना मणिपालान आपली केस करता, आपूण मणिपालान ट्रिटमेंट घेतला, मणिपालान वयता, सो सगळे वटेच्यान तर रिएक्शन येवपाक लागल्या. तुमकां ती रिएक्शन बाकीच्या वाठारांतल्यान, बाकीचे रिपोर्टर सांगता कशी रिएक्शन येता की बाबा एका आपल्या गव्हर्मेंटाचे सिस्टमाचेर, गव्हर्मेंटाचे ट्रिटमेंट प्रोसिजराचेर विश्वास ना काय कितें अशी रिएक्शन येवपाक लागल्या. दुसरे जे कोविड वार्ड जीएमसीन स्टार्ट केले 145, 146, 147, 145 आयसोलेशना खातीर दवरला हेंच्यांनी. खरो तो 113 बी आहा थंयचे आतां आयसोलेट दवरपाचे पेशंट आहा ते 145 न्हेतले. दुसरे 147 चड क्रिटिकल पेशंट आसतले ते चडशे शिफ्टिंग जाला. बेड तेंचे सुमार 25 पेशंट कितें शिफ्टिंग जाला. आनी 146 तो फूल जाला, 21 बेड तो फूल जाला. आनी 145 जे थोडेशे शिफ्ट करपाचे आयज सुरू जातले, म्हणजे आयज सांजचे लेट सुरू जातले तेजे शिफ्ट करपाचे. हे जाले जीएमसीतली अपडेट. केसीस नंतर काल आता पर्यंत डेथ पावल्या ते 165 डेथ क्रॉस जाल्यार डेथ रेट वाडता. पणजेच्यो केसीस म्हणजे दिसवाडीच्यो केसीस त्या मनान कमी जाता. म्हटल्यार दीसभर पयलीं ज्यो 500 आसल्यो त्यो आतां 400 आनी 400 सकयल देंवपाक लागल्या केसी. दुसरी महत्वाची इकॉनॉमीचेर की आयज एक 41st जीएसटी कावन्सील मिटींग दवरलेली. आयचो विशय फक्त आसलो की कॉम्पेन्सेशन ते सगळे स्टेटींचे पेंडींग आहा. म्हणजे सगळे स्टेटींचे म्हणजे ऑल ओव्हर सगळ्या स्टेटींचे कॉम्पेन्सेशन एकीकडे केल्यार ते 3 लाख कोटी इतले कॉम्पेन्सेशन जाता. आनी फाटल्या नोव्हेंबरान सावन खंयच्याच स्टेटीक कॉम्पेन्सेशन दिल्लें ना. आनी आतां फक्त तेंचे कॉम्पेन्सेशन ते 28% जे वयर सेस लायता कॉम्पेन्सेशन सेस म्हणून ते जमले उपरांत दिवसल्यान ते कॉम्पेन्सेशन प्रत्येक स्टेटीक दिता. तो फक्त एक्युमुलेटेड आहा 11,000 कोटी सुमार. आनी दिवपाक पडटा सेंटराक 3 लाख कोटी सुमार. हेचेर स्पेशल डिस्कशन आनी कितें उपाय काडचो म्हणून आयज ऑनलायन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगांतल्यान जीएसटी कावन्सील मिटींग घेतलेली. रोखडीच 8 दिसांनी तेजी परत 7 वर्किंग डेज जाल्या उपरांत आनी एक मिटींग जातली. आनी तेजे परत मेन जीएसटी कावन्सील मिटींग सप्टेंबरान 19 तारखेक काय कितें तरी दवरल्या. सो ह्याच्या मिटींगेत सगळे डिस्कशन जालें. गोंयच्यान जे रिप्रेझेंट करता जीएसटी मेंबर, गोंयचे जे मिनिस्टर आहा माविन गुदिनो, तेंच्यांनी ही मिटींग सुमार 6 वरांची मिटींग एटेंड केली. तेंचो डिमांड आसलो जर शक्य ना कॉम्पेन्सेशन दिवप जाल्यार ल्हान स्टेटीक पयलीं जे 7-8 ल्हान स्टेटींचे 11,000 कोटी भितर भांगोवंक शकता. म्हणजे गोंयचे 1,000 आनी कितले तरी म्हणजे 1,000 कोटी धरया पेंडींग आहा. अशे बाकीच्या स्टेटीचे बारीक बारीक पेंडींग आहा. बारीक स्टेटी क्लियर करून उडोवया पयलीं. बारीक स्टेटीचे आनी बारीक स्टेटीनी आनी रेव्हेन्यूचो रिसोर्सीस ना, ते मोठे मॅन्युफॅक्चरिंगान ना बाकीच्या स्टेटी भशेन. सो रेव्हेन्यू बाकीच्या सेक्टरान तेंचो पडला. सो हो ल्हान अमावंट सुद्दां त्या स्टेटी खातीर इम्पॉर्टंट म्हणून तेणी खूब आर्ग्युमेंट घातले की हे बारीक स्टेटींचे पयलीं मान्य करचें म्हणून. पण केंद्रान एक फॉर्म्युला तयार केला. ह्या खातीर एक फॉर्म्युला लोनाचोच आसलो, पण मातसो कॉम्प्लिकेटेड आसलो. आमकां तो सामको समजून दुसरो फॉर्म्युला थंय आनी सगळ्यो स्टेटी त्या फॉर्म्युलाक फॉर उलयता. तो फॉर्म्युला आसा की प्रेडिक्ट केला 3 लाख कोटी आतां दिवपाच्या. 2021 पर्यंत नशीब शॉर्टफॉल आसतली. ताका एक फॉर्म्युला काडला की त्या फॉर्म्युला प्रमाण कितले शॉर्ट पडपाक शकता. आनी ते बेजीस धरून केंद्र सरकार स्टेटीच्या नांवान रीण घेतले म्हणून केंद्र सरकार घेतले. आनी ते रीण जितले फाटले पेंडींग आहा इतले दिसाचे ते एकदां क्लियर करप आनी फुडले मार्च 2021 पर्यंत म्हयन्याक तितले क्रेडीट करीत वचप तिंका स्टेटीक. पण लोन सेंट्रल गव्हर्मेंट घेतलो, प्रत्येक स्टेटीच्या नांवान तो घेतलो. आतां रिपेमेंटाचे कशें काय कितें रिपेमेंट तेचे जीएसटी कॉन्स्टिट्युशनान कायद्यान आहा की
2022 पर्यंत कॉम्पेन्सेशन मेळटलें. बाकी सगळे स्टेटी म्हणटाले की कॉम्पेन्सेशनाचे म्हणजे आमचे टार्गेट जाग्यार पडना, सो कॉम्पेन्सेशनाची वर्सां वाडोवची म्हणून आतां केंद्र सरकार जीएसटी कावन्सील अशें हेजेर येयला की कॉम्पेन्सेशनाची इयर वाडयता, बट 3 वर्सांनी आनी वाडोवचे. म्हणजे 22 वयल्यान ते 25 पर्यंत, 22 सोंपता ते 25 पर्यंत 3 वर्सांनी. पण ते हेका जो सेस येतलो कॉम्पेन्सेशन सेस जमतलो, तितूंतल्यान हे जे रीण काडटले आयज दिवपाक ते पेमेंट करतले आनी ते पे करून उरता तो अमावंट स्टेटीक पर्सेंटेजी प्रमाण वांटून घालतले अशें तेंचें जालां. थंय डिस्कशन जाल्या उपरांत हांवें म्हणपाक लागलें चडश्यो स्टेटी ह्याच ऑप्शनाक वयतल्यो की आतां लोन घेवप आनी कॉम्पेन्सेशनाची वर्सां वाडोवन मागीर तो रिपेमेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट करतले आपल्या हितूंतल्यान. ह्याच ऑप्शनाक चडश्यो स्टेटी फॉर आहा. पण तरी आसतना 7 वर्किंग डेज तांकां विचार करा, डिसिजन घ्या आनी फुडेंची मिटींग 7-8 तारखेर 7 वा 8 सप्टेंबराक जातली. त्या मिटिंगेक तुमचे डिसिजनां सांगा म्हणून तुमचे सगळे डिसायड करून. तेजे उपरांत मागीर ते डिसिजन थंय जातले तेजे उपरांत आनी एक जीएसटी मिटींग जावपाची आहा. सो हे सद्या तरी थारलां. एक गजाल लौकीक मुद्दो बिफोर आय मूव ऑन टू अदर्स की मॉविन गुदिनो अटेंडेड द मीटिंग. तांचे ओपिनियन कितें आहा? कारण गोंया सारकी स्टेट जंय पगार घालपाचे वांदे जाल्यात, हेविली डिपेंडंट आनी रिलायींग अपॉन दीस कायंड ऑफ अ कॉम्पेन्सेशन. आज जेन्ना सेंटर म्हणटा की तें दिवप शक्य ना, सेंटर आरबीआय बरोबर अरेंजमेंट करून लोन बीन काडून दितली, मॉविन गुदिनोची इनिशियल रिएक्शन कितें आहा? माविन गुदिनोचो फर्स्ट हें आसलें की 11,000 कोटी जे जमले सेजा खातीर, म्हणजे सेज जे कॉम्पेन्सेशना खातीर जमयता ते 11,000 कोटी ते पयलीं आमकां बारीक स्टेटीक वांटून मेळटा असो पयलीं तेजो आर्ग्युमेंट आसलो की स्टेटीक पयलीं ल्हान स्टेटीक क्लियर करा. व्हडल्या स्टेटीक म्हणजे महाराष्ट्राचे सुमार 22,000 कोटी पेंडींग आहा, ते काय तितूंतल्यान दिवप शक्य ना, म्हणून बारीक स्टेटी पयलीं क्लियर करा, सामकी पयशांची गरज आहा म्हणून. हो जेन्ना ऑप्शन तेंच्या मुखार दवरलो की आतां तो सीएमा कडेन उलयतलो, चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयतलो, जे फायनान्स मिनिस्टर आहा ते करून ते खंयचो ऑप्शन जाय चड करून ते सेकंड ऑप्शनाक वयतले काय सगळे स्टेटीक सेकंड ऑप्शन चड बरो दिसला. ते रिपेमेंटाची जबाबदारी आपल्याचेर येना तितून, सो त्या ऑप्शनाक वयतले अशें दिसता. विवेक, कितें आहा फोंडेची अपडेट? प्रमोद, अपडेट 25 आणि 26 तारखेची पीएचसी बेतके 0 केसीस, पीएचसी धारवांडा 2 केसीस मेळ्ळ्या, पीएचसी मडकय 8 केसी मेळ्ळ्या, पीएचसी फोंडा वाटो 58 केसीस मेळ्ळ्या आणि पीएचसी शिरोडा 9 केसीस मेळ्ळ्या. मेजर केसीस मेळ्ळ्या त्यो मार्दोळा 4, आडपय 13 केसी मेळ्ळ्या, पोवळ्या 14 केसी मेळ्ळ्या, कुट्टी नागजर हांगासर 5, परत कुट्टी म्हणटा थंय 3, सपना पार्क पोंडा 4, बेतोडा 3, अप्पर बाजार 3 आणि फोण्या मेन सिटीन 3. पयलो रेशो जाल्यार फाटल्या फावटी ह्या 2 दिसांक केसी नाशिल्ल्यो, आतां रिपोर्ट येवपा लागले आनी त्या प्रमाणे हे फिगर आसा प्रमोद. दुसरी गजाल म्हणल्यार काल राती कडेन एक मेसेज आयली की आमी म्हणटाले रवी नायकाले दोगूय चले बीजेपीन प्रवेश केला आणि नेक्स्ट चेअरपर्सन असतले ते रितेश नायक असतले म्हणून. पण काल बीजेपीच्या हितूंतल्यान एक मेसेज आयली की तांचोच एक वांगडी अनअपोज्ड आयज चेअरपर्सन म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा. तो मिनिस्टर गोविंद गावडे हे म्युनिसिपालिटीन आयिल्ले आनी तांणी हांचें नांव हें केलां आनी प्रपोज करपी विश्वनाथ दळवी खुद्द रितेश नायक हांणीच तांकां प्रपोज केला आनी फाल्यां ऑफिशियल तेंचें अनाउन्समेंट जातलें. सो नवे चेअरपर्सन हे विश्वनाथ दळवी आमकां फोंडेकारांक फोंडा म्युनिसिपालिटी कडेन लागतले प्रमोद. या थँक्स अ लॉट विवेक. हांव मडगांव वता, मडगांव वचचे पयलीं वास्को घेता. विक्रम, कितें आहा वास्कोची अपडेट? फायनली थिंग्स आर सेटलिंग डावन और अजून पर्यंत लोकांच्या मनाक मातशी धाकधूक बी आसा? ना, थिंग्स आर डेफिनेटली सेटलिंग डावन सर. म्हणजे सद्याक आमी 2-3 दीस जाले पळयता केसी कमी जायत आहा. काल कुट्टाळी जी एरिया आसा, कुट्टाळी प्रायमरी हेल्थ सेंटर, थंय तरी केसी सारकी कमी जावन दे हॅव कम डावन टू ऑलमोस्ट 51. 51 एक्टिव्ह केसीस आर क्युम्युलेटिव्ह फिगर. आनी एक दुसरी गजाल म्हणजे वास्कोन सद्याक चवथ आशिल्ल्या कारणान जायते लोक जे हांगा आसता, म्हणजे युजली प्रत्येक वर्साक वास्कोन एक 7 दिसां खातीर एक गॅप आसता. म्हणजे जायते लोक हांगा वास्कोन आसून सुद्धा दुसऱ्या गांवांत सेटल आसता, तांचे मूळ घरा कडेन ते वता, सो तांचे नेटिव्ह प्लेसार वता. सो 5 दिसांची काल गणपती जालो आनी थंयच्यान आयज थोडे लोक परते आयला. बट द युज्युअल हसल बसल जी एक्टिविटी आसता, जावं ती पंचायत, जावं ती म्युनिसिपालिटी, जावं तांचे स्टाफ, दे युजली कम बॅक टू वर्क ऑन मंडे. सो हे जे मोठ्यो ज्यो गजाल्यो आसल्यो त्यो
चडश्यो म्हणजे कसले एक्टिविटी ऑफिशियल एक्टिविटी नॉट दॅट ऑफिसीस आर क्लोज पूण चडशी अशी एक्टिविटी व्हडली काय आसना हांगा म्हणजे मंडेच्यान एखादी वास्को विल कम बॅक इन शेप जे कसली एक्टिविटी जाता जावं बेजीक काम आसा ती सोमारच्यान चालू जातली. तिसरी गजाल म्हणटा ती सद्याक तर सर एक आयज जशें लौकीक सरान सांगलां की जे हेल्थ डिपार्टमेंटाचे हेड जे आशिल्ले ते पॉझिटिव्ह जावन दे हॅव गॉन टू अ प्रायव्हेट हॉस्पिटल. सो वास्कोन सगळे कडेनच्यान एक बोवाळ जाला की गव्हर्मेंटाचे हेल्थ डिपार्टमेंटाचे जरी हेड जे आसा ते स्वता जरी प्रायव्हेट हॉस्पिटलान जरी वता म्हणजे तांकां एखादी आपल्याच सिस्टमाचेर आपल्याच संस्थेचेर जावं वेवस्थाचेर विश्वास ना म्हूण गेल्या काय अशें म्हणून हांगा बोवाळ पडला कित्याक हांगाचे चडशे लोक जे आशिल्ले म्हणजे दे स्टार्टेड कोविड स्टार्टेड फ्रॉम वास्को जायते लोक जे आशिल्ले दे वर फोर्स टू गो इन टू कोविड केअर सेंटर्स ESI हॉस्पिटल पूण आतां आमी जशें पळयत एक नवो ट्रेंड जाला की कोणी मातसो बरो ना दे आर ऑप्टिंग फॉर प्रायव्हेट म्हणजे लोकांचो असो एक म्हणणें आसा की वाय आर दीस पीपल हू आर इन्वॉल्वड इन मेकिंग सच फॅसिलिटीज गोईंग टू प्रायव्हेट म्हणजे तांचें कितें अशें रिजन आसा जस्ट बिकॉज दे कॅन पे दे आर गोईंग टू प्रायव्हेट इज वन ऑप्शन ऑर वेदर तांकां तांचे हाजेरूच भरोसा ना असो एक तांचो वास्कोकारांक एक बोवाळ पडला. पूण कांसावले वेलसांव पळयला ताका लागून बोवाळ मागीर टेस्टिंग जाल्यो सगळे जे स्टाफ आसा वेलसांवचे 5 स्टाफ आणि जो सेक्रेटरी आसा ते सगळे आता सद्याक नेगेटिव्ह आयला पंचायती ओपन झाल्या आणि एक चवथी गजाल म्हणटा ती सद्याक तर आता आमी अख्खे इंडियन जशें उलयता की सुशांत सिंग राजपूताची व्हडली केस जी आसा ताजो खंय तरी आंकडो एक गोंयान पावला आणि ताका लागून तो सगळो जे CBI जावन NCB नार्कोटिक्स ब्युरो जे ताची खंय तरी एक हांगा गोंयान येवपाची एक अशें मुवमेंट चालू आसा म्हणजे एक खंय तरी गौरव आर्या इज लिंक टू गोवा आणि ताका लागून एक एअरपोर्टाचेर एक बोवाळ पडला आमी एअरपोर्टाचे सुत्रांक खबर काडिल्ली म्हणजे आमकां अपडेट दिवपाक सो दॅट वी कॅन हॅव अ ग्लिम्स म्हणजे CBI येता जावं NCB येता जावं ताका जे जो एक गौरव आर्या म्हणटा ताका जरी व्हरपाचें बी आसा जाल्यार कितें आमकां म्हणजे आमच्या गोंयकारांक आमच्या विवरांक कितें तरी ग्लिम्स मेळटली म्हणून पूण अशें आयकूंक येता की जेन्ना CBI कसलेय कामां करता युजली देअर इन्फॉर्मेशन इज नॉट पास्ड ऑन टू पीपल आनी ताका लागून आमी जरी स्ट्रिक्ट नजर दवरल्या वी आर स्टील ट्रायंग पूण वी आर जस्ट होपिंग दॅट वी कॅन गिव्ह समथींग टू आवर म्हणजे आमचे व्ह्युअर जे आसा वास्कोच्या एअरपोर्टा वयल्यान तरी कितें विज्युअल घेवंक मेळटा अशे आमचे प्रयत्न चालू आसा वास्कोच्यान अपडेट ही आसा सद्या. थँक्स अ लॉट विक्रम. कितें घडल्यार जरूर लोकांक सांगया. हांव मडगांव वतां आनी मागीर म्हापशां बार्देजाची अपडेट घेवपाक. सावयो कितें आहा अपडेट साश्टीची एटलिस्ट एरिया वायज केसीस आणि बाकीचे अपडेट्स साश्टीतल्यो. सर मारगांव आनी सातारा इज बिकमिंग अ हॉटस्पॉट फॉर कोविड सर. विदाउट चडश्यो केसीस काल 55 मेळ्ळा आनी टोटल 297 आहा आनी कितें आसा दिसान दीस थोडे केसीस देंवतात कित्याक थोडे क्युअर जावन घरा येता सो नॉर्मली तो चड वाडपाक वचता. तशेंच बाली 14 न्यू केसीस मेळ्ळ्यात कांसावली 8 केसीस मेळ्ळ्यात सर कुट्टोळी 3 न्यू केसीस मेळ्ळ्यात लोटोले 15 मेळ्ळ्यात चिंचिनी 2 मेळ्ळ्यात आनी नावेली 2 मेळ्ळ्यात. तसोच दिग्नील येता की मोदी जावपाक बी आतां केसीस वाडपाक लागला म्हणजे फॅमिलीचे 70 मेंबर्स पॉझिटिव्ह जावन तांकां फोंडा एडमीट केलेले आहा. या थँक्स अ लॉट सावयो. हांव थंयच्यान मुखार वतां. ममत आयज म्हापशां आनी बार्देश एरियेची अपडेट घेता आसतना आयज 70 सुमार केसी बार्देश तालुक्यान जाल्ले आहा. तेतून म्हापशां 10 केसी जाल्ले आहा. भितर डिफरंट एरियन ते 10 केसी आहा. भितर म्हापशां कोर्टांचो एक एम्प्लॉई एक पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. दुसरो स्टेट बँक ऑफ इंडिया ब्रांचींचो एक पॉझिटिव्ह मेळ्ळो आसा आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांचो एक ऑफिसर एक पॉझिटिव्ह मेळ्ळो आहा. ही एरिया ते सॅनिटायज बीन केल्ली आसा. मागीर शिवोले PSCच्या अंडर 14 केसी जाल्ले आहा. भितर काणक्यां 10 केसी जाल्ले आसा. शिवोले 3 केसी जाल्ले आसा आनी हणजुणा 1 केस जाल्ली आसा. मागीर कोलवाळ PSCच्या अंडर 11 केसी जाल्या. भितर कामुर्ले 1 केस जाल्ली आसा. रेवाड्या 2 केसी आसा. मागीर नादोड्या 3 केसी आसा आनी चिखले 5 केसी आसा. मागीर कांदोली PSCच्या हेतून 21 केसी आसा. भितर कालांगूट एरियेन 12 केसी आसा आनी सालिगांव वाठारांच्यो 9 केसी आसात. मागीर हळदोणा PSCच्या अंडर 11 केसी आसा. भितर बोस्तोऱ्या 2 केसी आसा. नासनोळ्या 8 केसी आसा आनी ओळावले 1 केस आसा. अश्यो सगळ्यो अख्ख्या बार्देशान म्हटल्यार 70 सुमार आयज केसी जाल्ल्यो आसा. मागीर दुसरें सांगता आसतना जे
थोडे जे पॉझिटिव्ह जाल्यार ते होम आयसोलेशनान बीन आसा पण तांकां जरी होम आयसोलेशनान आसले जेन्ना फॅमिली जेन्ना सगळी होम आयसोलेशन आनी ती जेन्ना ते फॅमिली रावतात तेन्ना तांकां थोडे सामेणाची आनी हेची तेची डिफिकल्टी जाता जावं लोकूय शेजारचे लोक आसा ते तांकां मातशे अशे पयस पयस कशे आसता मागीर तेंचें अशें म्हणणें आहा की आमी कितें मुद्दामून आमच्या आंगार कांय हाडलेलें ना तेन्ना आमकां अशें पळयता आसतना जावं कितें तरी मदत करता केलें जाल्यार आमकां तितलेंच बरें न्हू अशें दिवचल आनी साखळे या विनायक आसा आमचे बरोबर. विनायक कितें आहा दिवचल साखळेची अपडेट आणि केसी आय नो दॅट फिगर्स काडपाक त्रास जाता आमकां टोटल फिगर्स मेळटात पण एरिया वायज मेळप कुस्तार जाता. स्टील वॉट इज द अपडेट यू हॅव? सर जशें तुवें म्हटलें की अपडेट मेळपाक मातसो एफर्ट्स घालचो पडटा पूण सद्याचे अपडेट आसा म्हाज्या कडेन मया गांवांत सद्या म्हणजे मया CHC अंडर 3 पेशंट्स मेळ्ळा आयज. तातूंतलो पयलो पेशंट जो आसा तो पिळगांव सारमानस हांगासर एक मेळ्ळा, चोडणा हांगासर एक मेळ्ळा आनी अर्दवाडा मया हांगासर एक मेळ्ळा. सांखळे CHC अंडर सर आयज जवळपास 32 पेशंट्स मेळ्ळे अशी इन्फो आसा म्हणजे हे सांखळे आनी सत्तरी वाठारांतले जे पेशंट वांगडा चॅक करता तेचे आसा. पयलीं सांखळेची अपडेट सांगता हांव. कुडण्या गांवांत 3 पेशंट आसा, सुर्ला गांवांत 3 पेशंट आसा, गांवठाण गांवांत 4 पेशंट आसा, हरवळ्या 1 आसा, भामय 1 आसा, पाळी 2 आसा, हावसिंग बोर्ड सांखळी हांगासर 4, गोकुळवाडी 1, माळिंगतड म्हणटा थंय 1, आमोणा 1, सांखळी 1, दत्तवाडी 1. हे सांखळे CHC म्हणजे सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सी जाली. सत्तरीचे काहीशी मेळ्ळ्या म्हाका अपडेट ती सांगता हांव. नारायण नगर होर्णा हांगासर 1 पेशंट आसा, माजिकवाडा केरी हांगासर 2 पेशंट आसा, केरी मेन प्रॉपर केरीन 1 पेशंट आसा, तुळशी मळ्यान 1 आसा आनी शिरोळी 1 आसा. दिवचले CHC अंडर 11 पेशंट मेळ्ळे पूण म्हाका प्लेसीस अजून कळोंक ना. काही सोर्सिसां कडसून अशें कळटा की दिवचले म्हणजे वन म्हाळुंगे हांगासर जी नेस्ले कंपनी आसा तितून कांय पेशंट्स आसात, एक 8-9 पेशंट मेळ्ळ्या पॉझिटिव्ह पूण अजून फुडले आनी इन्फो मेळोंक ना आमकां. जवळपास 100 लोक तेंच्या क्वॉन्टिटीन येयल्ले होम क्वॉरंटायन आसा अशी खबर कळटा. खबर काडप चालू आहा. जशें प्रॉपर आमकां मेळटली रिपोर्ट सर आमी शुअर दितले. थँक्स अ लॉट विनायक. हांव थंयच्यान पेडण्यां वतां. आय वॉज ट्रायंग फॉर म्हापसा बट समहाव बिकॉज ऑफ रेंज प्रॉब्लेम आय एम नॉट गेटिंग कनेक्टेड टू म्हापसा बट हांव पेडण्यां वतां. मकबूल कितें आहा पेडणेची अपडेट? सर पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार आज एका दिसाक 24 मेळ्ळे सर. परत दिसान दीस परत कोविड केसीस जे वाडत आसात. आज एका दिसाक 24 मेळ्ळे. तातूंत सर उगवे 2 आसात, अरंबोल 4 आसात, पेडणे 2, मांद्रे 1, केरी 2, पार्शेत 3, आगरवाडा 7 सर. जेन्ना ते आगरवाड्यान खूप कमी मेळटले आयज एका दिसा 7 मेळ्ळे. मोर्जी 1, धुळे 1, धारगळ 1 आणि एक सर बिचोल जाता तो पेडणे काम करतालो तो 1 सर. आता मेरेन 456 जर केसेस मेळ्ळ्यात. आणि एक सर म्हटल्यार सर जे आमचे डेप्युटी CM आसात तेंच्यांनी खुबशे कामां ब्युटिफिकेशन किंवा आनी खंयचे कामां हातीन घेतले पण तेंचे अर्देवट रावल्या खातीर लोकांचे खूप तक्रारी येत आसा की तेंच्यांनी खंय तरी लक्ष दिवचें पण तांकां सांगले सुद्दां तरी लक्ष दिना म्हणून लोकांचे तक्रारी आसा सर. आणि एक म्हटल्यार सर आता चडशे बाजारान न्ही विदाउट मास्क आनी फिरपाक लागले लोक आणि मास्क रस्त्यार पडलेले आमकां दिसपाक लागले सर. हायचे अपडेट्स. थँक्स अ लॉट मकबूल. म्हाका दिसता गोंयभर सद्याक सगळे जाण ज्या प्रश्नाचेर चर्चा करतात ते म्हळ्यार हेल्थ डायरेक्टर आनी स्वता हेल्थ डायरेक्टर जर प्रायव्हेट हॉस्पिटलां भितर एडमीट जाता जाल्यार सामान्य मनशाचें कितें? आनी म्हाका दिसता आमी परत परत कंटिन्युअसली हो प्रश्न काडत आशिल्ले. परत परत आमी सांगताले की सामान्य गोंयकारा खातीर फेसिलिटीज अप टू द मार्क आसपा जाय आनी VIP आनी मोठे मोठे मनीस जे आसात तांकां सदांच पर्याय आसतात. सामान्य मनशाक पर्याय नासता. आणि हे जे प्रायव्हेट हॉस्पिटलांच्यो फी बी जर आयकल्यो जाल्यार सामान्य मनीस ते आयकूनच भिवपाचो. सो एक गजाल म्हाका दिसता गोंयभर सगळे जाण जो आज डिबेट करतात आनी प्रत्येकाक दिसता हेल्थ डायरेक्टर बरो जावचो जाता तितले बेगीन ताणें परत कामाक येवचें. ताणें ह्या दिसांनी कामूय खूब केलां, त्रासय भरपूर काडल्यात आनी त्या कामाक लागून तांकां कितल्याशाच लोकांक मेळचें पडलें म्हणून घडये तांकां कोरोना लागलोय आसा. अशे परिस्थिती भितर जेन्ना रॉंग सिग्नल्स वता अशी तेन्ना म्हाका दिसता डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड सायन. सो सरकाराचे फोकस, सरकाराचो एंटायर एफर्ट हो सामान्य गोंयकारा खातीर आसपाक जाय, फकत VIP खातीर न्ही.
हांव इतलेंच सांगता आनीक थांबता फाल्यां आमी मेळटले तुमकां विल गेट मोर अपडेट्स फॉर यू बट सद्या खातीर इतलेंच थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट देव बरें करूं